पर्ये मतदारसंघातल्या सालेली अंगणवाडीची अवती काय झाल्या? अंगणवाडीची इमारत मोडून बेगोबेग नवी अंगणवाडी उभारून दियात देविया राणेन विधानसभेत मागला. 70तल्या हेर अंगणवाड्यांनी भुरग्यांक धाडपासारखी स्थिती ना. वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटान ह्या अंगणवाडयांची भलायकी सुधरावची पर्येची आमदार देविया राणेन विश्वजीत राणे कडेन मागला. गोंयभर अंगणवाडयांची अवती काय झाल्या? भुरगीं फाल्यांचो फुडार अशें म्हणटात, पूण हो फुडार सांबाळपाक जाय, बरे तरेन वाडोवपाक जाय, तांचे खातीर तशें वातावरण तयार करपाक जाय अशें म्हणटाना देविया राणेन 70तल्या अंगणवाडयांची स्थिती वायट आसा अशें सांगत ती सुधरावची अशें गाराणें वुमन एंड चायल्ड विभाग सांबाळपी विश्वजीत राणेक घातलेत. Because we all know, and I think each one will agree, that the state of the Anganwadis in the state of Goa are in really bad state, and they need immediate repairs, renovation, and all that is possible to make them into proper fit for students, because the kids that come there are such young kids who are studying there. इतली ल्हान भुरगीं थंय शिकतात पयलीं, and it is like अंगणवाडी म्हणटा ते आमचे फाउंडेशन टू ग्रेट फ्युचर म्हणटात. पण जे स्थिती आमच्या अंगणवाडीची सद्या आसा, आय विल स्पीक ओनली फॉर सत्तरी, बिकॉज जे अंगणवाडीची स्थिती आसा ती इट इज नॉट, आय डोंट थिंक वी वूड लायक आस्क चिल्ड्रन टू गो इन टू दॅट अंगणवाडीज, अँड जस्ट बिकॉज आमची अंगणवाडी आमचो रुरल भाग, ग्रामीण भाग, so that doesn't mean that we overlook that and don't do development of that. The same way our primary schools need restoration, rejuvenation, and all that is possible. The same way these Anganwadis also need the similar kind of work. कित्याक आमी पळयता की चडश्यो आमच्यो ज्यो अंगणवाडी आसा, स्पेशली पयलीं म्हणटा ते कितल्योश्यो, आय हॅव अ लिस्ट ऑफ मोर दॅन 30 अंगणवाडीज इन पर्ये कॉन्स्टिट्युएन्सी इटसेल्फ दॅट आय विल स्पीक फॉर. देविया राणे म्हणटा खुद्द पर्यातच 30 वयर अंगणवाडयो दुरुस्तेचे प्रतीक्षेत आसात. पर्ये मतदारसंघात सालेलीची अंगणवाडीची साप्प वायट अवस्थे जाल्या हाचे कडेन तिणें लक्ष ओडलें. तेच बरोबर गोंयच्या अंगणवाड्यांत माणकुली भुरगीं कशे तरेन संस्कार घेतात ती अवस्थाय तिणें सांगली. एका अर्थान सरकाराकच एक्सपोज करून सोडलें. बट मेन म्हणटा ती म्हजी जी अंगणवाडी आसा, म्हजी एक सालेली गांवान म्हणून एक अंगणवाडी आसा, इट इज इन सच अ बॅड स्टेट. NDT report that Anganwadi was constructed in 1998. After that, NDT, because on my recommendation, PWD did a NDT report. The NDT report it was submitted to WCD on the 4th of April 2023, where it was certified that the concrete is extremely poor, structure is not fit for undertaking rehabilitation work, and the structure is unsafe. So that Anganwadi needs to be immediately demolished, and a new Anganwadi needs to be brought there. Because Anganwadi is not in a fit state, so they were shifted to बाजूचो एक हॉल आसा, आनी त्या हॉलान एक धाकटो रूम आसा. त्या धाकट्या रुमान ह्या सगळ्या भुरग्यांक थंय भितर घालून थंय शिकयतात, थंयच रांदतात, थंय गॅस सिलिंडर आसा, ताज्या बाजू थंय फूड ग्रेन स्टोर करतात. सगळे ॲक्टिविटीज हे एक ल्हान रुमान जाता. ताज्या भायर अशे इतले अंगणवाडीज आसा की भुरग्यांक टेम्पररी म्हणून रेंटेड प्रिमायसिसान घाल्या, विच इज जस्ट वन रूम अंगणवाडी. थंय तांकां आनी सिमिलर सिच्युएशन, थंयच भुरग्यांक शिकयतात, थंयच भुरग्यांक थंयच रांदतात, थंयच फूड ग्रेन स्टोर करतात, अँड all these Anganwadis are in such situation. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, संदीप कामुलकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू.